जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज साबातसो दीस. आज आमकां वांजेल देवाचें उतर आमकां लुकाचो वांजेल 10वो अध्याय 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 वाक्यां म्हणसर. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. जेजू आनी ताचे शिश्य पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयांसरशी बसून ताची शिकोवन आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबाराय करच्याक पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयी तूं कांय खबरेक नाय मू. तिका जितके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयंत कंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लक्ष तो कान व्हरचें नात. आज ह्या साबाताच्या दिसा जेजून एक उतार आमकां विशेश जावन ज्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता आनी मरयेच्या घरा केदाळाय जेजू बेथानियाक येता आसतना त्या घरांत रावतालो आनी तांचे एक संबंद लाजर ताची भयण मार्ता मरी हे पुरो संबंद ताका कितले लक्षिलान आसले म्हूण हांगा कळटा. जर मरी जेजूच्या पांया तळा बसोवन देवाचें उतर आयकता म्हळ्यार एकल्याकच जेजू देवाचें उतर दिवन आसा, दुसरी कोणी नान थंय. मरी एकलीच बसल्या आनी मार्ता सरबाराय कित्याक घरा येदो व्हडलो सैरोत आयला म्हणून म्हळ्यार तांचो कुटुंबाचो तो सांदो तसो आसलो. जेजू तांच्या मदें केदाळाय लाजराक जिवंत उठयल्ले. लाजर मेल्ल्या वेळार जेजू रडलो म्हूण एक वाक्य सांगता. तर तांचे थंय कसलो संबंद आसलो, कितलो मोग आसलो तें आमकां जाणा जावंक जाता. देखून कोण जेजूच्या सर्सीन बसून देवाचें उतर आयकता तांचे तावन कितेंच काण व्हरूंक जायना म्हूण सांगता. मरयेन बरो वांटो वेंचून काडला. आज आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना त्या मरये बरी बरो वांटो आमी वेंचून काडची. बरो वांटो कितें? देवाचें उतर वाचचें, देवाच्या उतराचो नियाळ करचो. देवाचें उतर वाचतना आमी सोम्याचें उतर आयकता. सोमी आमच्या लागींत आसा आनी तो आमकां आमचे कडेन उलयती आसा. कशें पळया, मरयेन आनी जेजून तांचो संबंद आनी जेजू थंय बसून देवाचें उतर परगट करता आसतना मरी ताच्या पांया तळा बसून ती आयकताली म्हूण सांगता. तर आमी तो संबंद जेन्ना आमी बायबल वाचता, जेन्ना आमी जेजूची स्तुती करता, जेन्ना हांव मागणें करता, तो संबंद जेजू आमच्या लागीं बसता आनी ताचें आमी आयकता. कित्याक देवाचें उतर ताच्यान जावन आसा तें आमी आयकता. हो संबंद आमी जोडून काडून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी तो संबंद जोडल्या उपरांत खंडीत जावन आमकां कितेंच नवें सांग कळचें ना. कित्याक जेजू सदांच आमच्या सांगता आसा, सदांच आमच्या सांगता जियेता. एफेसकारांचे पत्र आमकां सांगता 4 अध्याय 6वें वाक्या, एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप. एकच देव तो समेस्तांचो एकलोच समेस्तांचो बाप. सगळां प्रास तो व्हरतो. तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्तां थंय जियेता. हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू जियेता. तो अनुभव आमी जोडूंक जाय. मस्तपटी आमकां कश्ट येतना, अनवर येतना, पिडाशिडा येतना जेजून म्हाका सोडला म्हूण सांग, सोडला म्हाका कितें गे प्रॉब्लेम आयला, जेजू म्हजे तान पयस आसा ना. तुजे भितर आसा ता कश्ट अनवरांनी, तुजे भितरच आसा. तो तुका बिलकुल सांडून वचना. जर तुवें ताका भायर घालीचें तुज्या कर्तुवां वरवीं या तुज्या वायट सवयां वरवीं, तुवें मागनासतना रावल्ल्या वरवीं, ह्या देवाक मानवनांतल्यान तूं करताय जाल्यार तुवें तुज्या जिवितांत जेजूक तुज्या तावन भायर घालाय. ना जाल्यार तो आमच्या तावन बिलकुल भायर वचना. कित्याक आमचे सांगता जियेता म्हणटा पळया. क्लियर सांगता सांग पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. एकच देव
तो एकलोच समेस्तसो बाप सगळं प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्तान थंय तो जियेता. देखून कसले देवाचो अनुभव आमी जोडूंक जाय जे म्हळें पळया हांगास. आज आमी वाचता जाल्यार दुसरें वसापी कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता जाल्यार थंय सांत पावलोचे एक जिणी तो दवरता ताचे मुखार. तो म्हणटा तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. जर आज आमी क्रिस्तांव जावन भावार्थांत आसा जाल्यार आमच्या फाटल्यान कितले मार्तिरांनी तांणी रगत वारयल्लें आसा. आमच्या फाटल्यान कितल्यांनी तांणी भावार्थ आमकां सोडून गेल्ले आसा. जावं पुरो आमची मालगाडी आमचे आयो बापूय तांणी दिल्लो तो भावार्थ, जावं पुरो आमकां पवित्र सभेतान मेळ्ळलो भावार्थ, जावं पुरो आमच्या फिरगेचेतान मेळ्ळलो आमकां भावार्थ, ताचे वरवीं आज मात्र आमी भावार्थान आसा. जर तो भावार्थ आमकां मेळनातलो जाल्यार देखून सांत पावलो हांगा क्लियर सांगता तुमचे पासून तूं कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. पवित्र सभे खातीर आज कितल्या लोकांनी जीव दिल्ले आसात. पवित्र सभा जेजू संपूर्ण तरान क्लियर सांगता पवित्र सभा जेजूची पतीन जावन आसा आनी आमी त्या जेजूची पतीन म्हळ्यार पवित्र सभेचें दूद पिवन म्हळ्यार भावार्थान थीर रावन येदोळ मुसर वागयला आमकां देवान. ताची कूड आनी रगत दिवन सक्रामेंत दिवन ताणें आमकां वागयला ह्या पवित्र सभेंत. देखून पवित्र सभे खातीर एखाद्याला तुका कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यार ते सोसून राव. पवित्र सभेक दुरसो नाका, पवित्र सभे विरोध उलयनाका, पवित्र सभे विरोध कितेंच करूंक वचनाका. देवाचें उतर तुमच्या संपूर्ण परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासून आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमला म्हणटा सांत पावलो. देखून आमकांय ही पवित्र सभा संपूर्ण एक हाडचे खातीर ह्या पवित्र सभे खातीर वावर करचे खातीर म्हाका आनी तुका देवान नेमला. पवित्र सभे विरोध उलोवंक न्हय, पवित्र सभे विरोध कामां करूंक न्हय, पवित्र सभेच्या भायर वचोंक न्हय, पवित्र सभेंत रावोंक आमकां आज देवान नेमला. तेन्ना पवित्र सभेचो हांवूय एक म्हणयारी जातलो. कित्याक आमी सगळीं याजकी वर्ग आमकां बावतिस्म दितानंत याजक जावनी आमकां प्रवाद जावनी राय जावनी मागला आनी याजकी वर्ग आमी. देखून आज पवित्र पुस्तक आमकां सांगचे ती उतरां वेळा काळाच्या सुरवेर थावन आनी सर वंशावळी थावन लिपोवन आसलेलो वस्तू गुट आतां आपणें विसून काडलेल्यांक उगडापें करच्या खातीर ताणें म्हाका दिला. प्रेज द लॉर्ड. जेजूची कितली ती साय सांत पावलो मारिफात वावर करता. जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्या उपरांत देवाचें उतर सांगता आपोस्तालां सांगता तो दीस आनी रात म्हणले बरी वावर केलो ताणें आनी तांची शिकोवण थीर केली. तांच्या मदें अजापांनी अद्भुतां केलीं. जायत्या लोकांक ताणें घेवन केले. आजूनय तो वावर करता मगोच्या भावा आनी भयणी. आज आमचे मुखांतर म्हज्या आनी तुमचे मुखांतर देव वावर करता. आपले काम चलयते आसा. कित्याक कितें बरें करूंक जाता तें सगळें बरेंपण सोम्यातावन येता. कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत आसा, कितें बरेंपण जालां या आमी कोणाक बरेंपण करता जाल्यार तें सगळें सोम्यातावन मात्र येता. कित्याक हाचें केंद्रीत एवखरिस्त, हाचें केंद्रीत आमचें जिवीत जावन आसा मगोच्या भावा आनी भयणी. सोम्या थंय एवखरिस्ता थंय एक जावन रावल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत सलवणी येवची ना. आनी सलवणी एखाद्या आयल्यार परत्यान देव आमकां जैताक हाडटलो आनी ते जैताक परिवर्तन करतलो मगोच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी खंयच्याय खंत बेजारांत आसच्या बदलाक देव सांगता भावार्थान आनी विश्वासान जियेल्यार आमकां सगळें आमकां पॉझिटीव जावन येता मगोच्या भावा आनी भयणी. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 9 वाक्य सांगल्यार अशें देवाच्या भिरांतीन चलतल्यांक कश्ट आनी अनवरांतले कशें निवारूंक जाय म्हणून देव जाणा. आमकां कशें कश्टांत अनवरांत निवारीचें म्हणून देवाक कळीत आसा. पूण आमी देवाच्या भिरांतेन चलोवंक जाय म्हणटा. देवाच्या भिरांतेन चलतल्यांक ह्या भावार्थान आनी विश्वासान चलतल्यांक देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरून जियेतल्यांक कश्ट आनी अनवरांतले कशें निवारूंक जाय म्हणून देव जाणा. देव जाणा.
आनी कोटीजिनी जियेतल्यांक सड करून कुडीच्या अनिस्कल्पण ओडण्यांक लब्धल्यांक आनी तांकां अधिकाची बेपरवा करतल्यांक झडतेच्या दिसा पर्यंत शिक्षकाल दवरूंक सोमी जाना. देखून आमची जिणी परिवर्तन करया. खंयचेय आज साबातसो दीस आज जर आमी आमच्या जिवितांत खंयचेय वायट कितें आसा म्हणून आमी रिकलेक्ट करया आनी तें आमच्या जिवितांतले भायर काडया आनी देवाची खाकुळतानी कृपा आज मागया आनी देवा सांगता जियोंक फुडें सरया. कशें मरयेन बरो वांटो विसरून काडलो की तशें आमी जेजूच्या पांयां तळा बसून ताचें उतार आयकूंक, ताचें उतार वाचूंक, ताच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां तत्तो बरो वांटो आज आमी विसरून काडया. आनी खंडे जावन त्या बरो वांटो विसरून काडलेल्यांक देव तांचे सांगता जियेतलो, देव तांचे भितरच आसतलो. आनी इस कृपा आज ह्या साबाताच्या दिसा आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन बरलेले समितीचे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा आपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबात दीस तुमकां मागता.